you can imagine, I think all of us above political lines have come together today and discussed couple of issues in the interest of the state. एक म्हणल्यार कोरोना व्हायरस समज जालो जाल्यार फुडें कितें सद्या टू प्रिवेंटीव मेजर्स कितें आनी प्रिवेंटीव मेजर्स आसतना क्वॉरंटायनींग सेल्फ क्वॉरंटायनींग आसतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कसो वागचो आनी ताजे कडेन कितें करपा जाय ह्यो थोड्यो गजाली उलोवप जाल्यो. एसेन्शियल कमोडिटीज रिक्वायरमेंट वीच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर पीपल. वी हॅव डिफरंट सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. सिनियर सिटीजन आसा, ल्हान भुरगीं आसा, तांकां एक बेजीक कितें रिक्वायरमेंट जाय पडटा ती अवेलेबिलिटी, मेडिसिन्स अवेलेबिलिटी ही कशी दवरप. आज एक दीस मार्केट ओपन करून जी रश जाली एक्चुअली स्पॉइल्ड द होल रिदम ऑफ वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट. So there have been very clear corrective measures which need to be taken. Very importantly, we have asked the CM's office to ensure that only one person or maybe Chief Minister briefs the people of Goa at least 2 to 3 times a day. Now there are वेगळे messages वचपाक लागला social media which is creating panic situation. Again, we have areas where people have come from abroad and staying. पुलिसेची झोन वता एकदम तांकां चॅक करपाक. म्हाका दिसता this has to be done properly, which is creating panic in that vicinity where they are staying about. Then we have concerns about the virology lab. We have to have enough sufficient infrastructure to do in case something goes wrong. So sadya ESA hospital dila am sangla. The Chief Minister will brief more on it. But coming to the whole coronavirus, very importantly, the lockdown is up to 31st. Everyone has to act responsibly. We have to come over everything and see that we are able to see that this virus does not affect any Goemkar. गोंया येवचें न्हय हो सगळ्यांचोच प्रयत्न आसा. आयलो जाल्यार एपिडेमीक हॅज प्रुवन दॅट इट जस्ट कॅन पीपल कॅन पॅरिश. सो ताज्या खातीर वी नीड टू बी वेरी टेकिंग एवरी प्रिवेंटीव मेजर. स्टे एट होम, स्टे सेफ इज द ओनली मंत्र वीच कॅन हॅपन. कोणाक आपले बारीक बारीक एम्युनिटीज जाय, बेजीक गरजो जाय, ताजेर इल्ले 8 दीस आमकां पळोवचें पडटलें 31 तारीख पर्यंत. आनी क्वॉरंटायनींग, सेल्फ चॅकींग बाकीचे जितले आसा तातूंत वी नीड टू पार्टिसिपेट. Police also, I think, have been briefed how they have to go about. I have asked Chief Minister to ensure that the basic amenities like water, other things, and essential commodities are available in maybe a decentralized manner where panic situations are not created and we are able to tide over the present situation. हे सगळे पळयता आसतना कोण टास्क फोर्स सांगता, कोण बाकीचे सांगता. आय थिंक क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑन हाव इट इज प्रिवेंटीव आनी जाली जाल्यार कितें कशें हँडल करतले हाजेर फूल चार्ट तयार करचो पडटलो. ताज्या खातीर युटिलायझींग BLOs, युटिलायझींग तलाटीज, युटिलायझींग कलेक्टर्स ऑफिसीस हॅव टू बी ॲट ऑप्टिमम बिकॉज दे आर द पीपल कनेक्टेड एट दॅट पर्टिक्युलर पॉयंट टू नो वेर इट इज. आनी खंय रॉंग जाता जाल्यार एक कॉमन नंबराचेर दिवन वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस सच थिंग्स आर प्रिवेंटेड. आयच्या मिटिंगेन जे विचार आसा सगळ्यांनी मानिल्ले आसा. आय होप द चीफ मिनिस्टर टेक्स इट ऑन रिकॉर्ड अँड एन्श्युअर्स दॅट थिंग्स विच आर genuine enough for the public at large are taken into account and we are positively working towards it so that the coronavirus epidemic which we say those symptoms are being seen in people, nothing is proven and no cases come across. So ती येवची न्ही म्हणून सगळ्यांनी गोंयकारांनी बरोबर रावन काम करचें ही म्हजी तरी मागणी आसा ती मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ली आसा. पळय वी आर क्रिएटिंग पॅनीक सिट्युएशन्स एंड रनिंग ऑन इट. पयलीं ती तकली ऑफ 6 AM to 11 AM मार्केट ओपन करप वॉज अ रॉंग आयडिया. वी नीड टू हॅव एसेन्शियल कमोडिटीज ओनली, मिल्क आनी बाकीचे बेजीक जाय ते ब्रेड आनी कितें ते बेजीक वेजिटेबल्स. हे सद्या आमकां 8 दिसांक गेल्यार कांयच ना, कोण खंय वचना. वी नीड टू मॅनेज एंड वी नीड टू सर्वायव ऑन दीस. हे करता आसतना वी नीड टू एन्श्युअर दॅट डिसेंट्रलाइज मॅनर थिंग्स आर अवेलेबल. हॉर्टिकल्चर शॉप्स आर देर इन एवरी प्लेस. वेदर वी कॅन रोप इन ऑल द हॉर्टिकल्चर शॉप्स एंड वाय ओनली वेजिटेबल्स. वी कॅन गीव एवरीथींग थ्रू दॅट शॉप. जाल्यार हांव करूंक मेळटा काय ना. डिसेंट्रलाइज जाता त्या वाड्या वयले थंय तो लोक वचून घेता, गर्दी जायना. आणि आमी समज 1 मीटर हें म्हणटा आमी ताका डिस्टन्स जाल्यार आज मार्केटान वचून सगळ्यांनी तो 1 मीटर डिस्टन्स वाडलेली. सो यू आर क्रिएटिंग अ सिट्युएशन विदाउट अ प्लॅन. सो आय थिंक लॉट ऑफ पीपल हॅव पुट द आयडियाज टुगेदर. मुख्यमंत्र्याच्यो आयडिया सगळ्यो कॉन्सॉलिडेट केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता एक बरो प्लॅन तयार जावंक शकता फॉर इन केस ऑफ प्रिवेंटीव आनी इन केस ऑफ एनी केस अरायजीस जाल्यार कितें करपाक. लायन ऑफ एक्शन एवरी आय थिंक पीपल प्रेजेंट हॅव गिवन. आय होप इट टेक्स दॅट थिंग एंड पुट्स इट इन एक्शन व्हेरी फास्ट. हांवें फूल लायनूच दिल्ली आसा. प्रिवेंटीव फ्रॉम क्वॉरंटायनींग, पॅनीक सिट्युएशन्स, बेजीक एम्युनिटीज ज्यो जाय, बेजीक एम्युनिटीजांतल्यान आमकां लोकांक ज्यो मेडिसिन्स टू एसेन्शियल कमोडिटीज जाय पडटा, वॉट हॅज टू बी पूट अंडर एसेन्शियल कमोडिटीज. आय बिलीव इन गोवा इवन वेजिटेबल्स कम अंडर एसेन्शियल कमोडिटीज. आमी वी हॅव अर्बन पुअर आनी रुरल पुअर आनी अर्बन पुअर. रुरल पुअर कॅन मॅनेज. शेतां आसा, आपली स्वताची भाजी रोयतात, बाकीचे करतात ते भात दवरतात घरात, ते कॅन मॅनेज. अर्बन पुअर वील हॅव प्रॉब्लम्स. Then there are problems where people are hand to mouth, day to day, who cannot have storage. They are the people we need to address. So there are certain sections of the society which we will have to do. Database सरकाराकडे आसा, BPL आसा, बाकीचे आसा, सगळं डेटाबेस आसा.
त्या डेटाबेजात कसो वापर शकता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पोराचो फरक हो म्हणून सगळ्यांक कितें शेवटी जाय, सिनियर सिटीजन एकटो रावता ताका कितें जाय ताकाच खबर आसता. मेडिसीन सोडून आपल्याक जितो रावपाक कितें जाय तें खबर आसता. सो ह्यो थोड्यो गजाल्यो करपाक वी वील हॅव टू सी दॅट एसेन्शियल कमोडिटीज आर अवेलेबल.